Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता, हांव सांगतां ती उतरां आयक. ते फितुरे जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दितां तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबारलोलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कोवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुदोना, विलाप आनी हास्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुता, तुका दिलां तें खा. हो कोवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कोवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हणलें, मनशाच्या पुता, हांव कोवळो दितां तो खावन धादोशी जा. हांवें तो खेलो आनी म्हज्या तोंडांत तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हणलें, मनशाच्या पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याशी वच आनी हांवें तुका फॉर्मायलां तें तांकां सांग. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. सगळी धोन ग्रेस्तकाय मेळ्ळोले पोरी. तुज्या कायद्यांच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोश. तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवेंच शिकयल्ली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवां परस अदीक रुचीक. तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. तुजी खुशी म्हणल्यार म्हजें सासणाचें दायज. तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञांक आशेवन आशेवन खोर्शेता म्हजें होड्डें. तोंड जाता उक्तें. जबाब: तुजें उतर म्हज्या तोंडांत गोड गोड मोव कशें. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजें जूं तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो.
मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूशी येवन शिसांनी विचारले, स्वर्गा राज्यांत सगळ्यांहून व्हड कोण? तेन्ना जेजून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यांत ताका उबो केलो आनी म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यांत तुमी भितर सरचींच नात. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यांत सगळ्यांहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्याक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, ह्या धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये. कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे मुखामळ थांबोनासतना पळयोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हंयान न्हय दोंगरांचेर सोडून हिणांतली पेल्यान सोरल्या तिका तो सोदूंक वेचना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलोल्या न्हंयान न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलो इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करतीत. मातेव 18:4. नियाळाक आधार. सांत क्लारा एका गिरेस्त घोराब्यांत जल्मलें. भुरग्यापणार तें एक बरें गिरेस्त जिवीत जियेलें, पूण ताचें काळी सदांच एका साद्या जिविताची आस आशेतालें. जेन्ना ताणें सांत फ्रांसीस दे आसिसाचें प्रवचन आयकलें तेन्ना तिणें गिरेस्तकायेचें जिवीत सोडून दिवंक निश्चय केलो. 18 वर्सांचें आसतना तिणें घर सोडलें आनी आपल्या उल्याक पाळो दिवन एक ल्हानविकायेच्या, गरीबसाणेच्या आनी मागण्याच्या जिविताक वेंग मारली. तशेंच गरजेवंतासोवें आपलो मोग आनी हुस्को दाखयलो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां एक ल्हान भुरग्या परी ल्हानवीक, खालती आनी सादी मनशां जावंक आपयता. तशेंच एके सांडलोले शेळे परी तो आमकां केन्नाच एकटो सांडचो ना हें आस्वासन दिता. आयच्या समाजान आमकां नामना, फेम, सुफोळाय, सक्सेस, मोथ, इम्पोर्टन्स हांची खूब आस जाता. जेजू तशेंच सांत क्लारा आमकां ल्हानविकायेच्या जिविताक वेंग मारूंक उलो करतात. आसा काय हांव तयार? संवसार सोडून देवाचे नदरेन हांव व्हड जावंक, म्हज्यो आशा सोडून ल्हानविकायेन दुसऱ्यांचें बरेंपण चिंतूंक, ल्हान भुरग्या परी जेजूचेर विस्वास दवरून क्लारा भशेन गरिबांची सेवा करूंक. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. देव बरें करूं.